म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून आयज कितें केलें? 2 पाटी ताणें ताका बेसांव दिलें. वर्शी तो एकदम उतरानूच तांकां बरी कोत्तालो. हे पाटी ताणें अशें केल्लें आसा. पूण तातूंतल्यान आमकां कितें म्हणून समजूंक लागता की आमी आमचें जिवीत पूर्णपणे ताका भेटोयना. ताका तर पूर्णपणे आमचें सगळें ताचो वावर करूंक जाय, आमकां बरेंपण फावो करूंक जाय जाल्यार आमी कितेंच आमचें सगळें धरूंक फावना. सगळें समर्पण ताका दिवंक जाय. तेन्नाच की तो आमकां पूर्णपणे बरेंपण फावो करता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी पळयता कशे भाशेन आमी थोडो काळाव घेवंक जाय, वेळ सारूंक जाय. आयज आमी पळयले वाचपान कितें पळयता, नोए तसोच खूब दीस रावलो आनी ताणें सगळें बरे भाशेन बारकासायेन पळयलें आनी तेन्नाच की ताणें मागीर निर्णय घेतलो. देवान ताका सगळें स्पश्टपणी दाखयलें. ताका आमी कितें पळयता, इल्लें इल्लें तो उक्तें कोत्ता. पयलें धाकटुलेंच जनेल उक्तें कोत्ता, मागीर सगळेंच उक्तें करून सगळें मागीर तो पळोवंक लागता. ते भाशेन आमचें जिवीत इल्लें इल्लें आमी उक्तें करीत वता. देव सदांच पासियेंस घेता आनी आमकां तो सगळें बरेंपण फावो करता. तर ह्या वेळार म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत आतां सारया. ताचें उतर आमी आयकलेलें आसा, ताची थोडी समजणी आमी घेतलेली आसा आनी आतां आमचें जिवीत पूर्णपणे हे भेटोवणी वरवीं देवाक समर्पुया जेजू सवें. आमेन.